सालेली जी दोन धनगरांची बेकायदेशीर घरां मोडल्यात तांकां नवी घरां बांदून दिवपाचें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलां. विश्वजितान शेनवारा सालेली वचून पळोवणी केली. तशेंच घरां मोडचे पयलीं तांकां फायनल नोटीस दिवंक ना ताचेर मुख्यमंत्र्याबरोबर चर्चा करतलो अशें विश्वजितान सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारूय सालेली पावलो. सध्या आम्ही अरेंजमेंट करू शकता ते अरेंजमेंट करपाक फायनान्शियली हांव फुल्ली हेल्प करता. माझे काम फायनान्शियल असिस्टन्स दिवपाक. सरकारान कितें केलें आनी टायम दिवंक ना तो विषय वेगळो. म्हाका लागना. म्हाका आतां हांकां कशें सांबाळपाचो तो विशय. आतां हांकां कितें आर्थीक मदत दिवंक जाय ते आर्थीक मदत दिवपाक म्हणून हांव आयला न्ही. ताबडतोब सगळे पेमेंट सांग कितें आशिल्लें तुमचें. दोन घरां खंयचीय घरां तुमी सिलेक्ट करा. होंडा हांव तुमकां शिफ्ट सध्या करता, मागीर हांव बांदून दिता तुमकां. कळ्ळें न्ही. भाड्या बी हांव भरता सगळें. कितें तुमी पयशे मोडपाचे गरज ना. हांगा रावपाचें ना. हांगा तूं रावूं शकना. ह्या परिस्थितीत सामान बी सगळें काडूंक लायता. हे भुरगे बी सगळे आनी सपोर्ट करपाक हांव करून दिता. हेंचेर कितें जालां की तांकां थोडो टायम दिवंक जाय आसलो. जस्ट फायनल नोटीस दिवंक ना आनी तेजेर बी हांव कारवाय करून हांव रिप्रेझेंटेशन हांव चीफ मिनिस्टराक दितलो. त्याच बरोबर हे आमचे लोक बरोबर बाबा न्हू. कळ्ळें न्ही. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारानूय शेनवारा सालेली वचून पळोवणी केली. हो विशय बाबू खंय विधानसभेत काडटलो. हांव सरकारा कडेन हेजे तांकां संपूर्ण संरक्षण म्हणटा अशें आनी जेंकां आतां हानी जाल्या लुकसाण जाल्या तेंचे त्रास जावचे न्ही हाजे बद्दल हांव उलयतलो. कित्याक तांकां फायनान्शियल सपोर्ट करपाकच जाय. फायनान्शियल सपोर्ट करपाकच जाय. नाल्यार परत फाल्यां कशें हें करतले ते. फाल्यां घर सुद्दां उबी जाल्यार बाकीचे सगळे गजाली जाय न्ही. भल्लो संवसार आतां ना जाल्लो न्ही. सरकारा कडेन एक विनंती आसतली. हांव सांगतलो की तांकां हें करपाक. आनी खंयचे भायले कोण लोक न्ही मूळ गोंयकार जागो ना इलिगल मानता. कित्याक परिस्थितीनुसार जागो घेवप शक्य जालो ना. जर हें आसलें जाल्यार दुसऱ्या कित्याक रावता आसले आनी दुसरे प्लॉट घेवन नाल्यार फ्लॅट घेवन रावता आसले. पूण ती परिस्थिती ना न्ही. पूण निदान हें इतली फास्ट घेतलें चुकीचें. ताका लागून असेंब्लीक बी हांव तेंचे खातीर बी हें करतलोच की तांकां खंय तरी असेंब्लीक तेंचे बरोबरच बाकीचे आमचे 70 तालुके जावं गोंयभर अशे आमचे धनगर बांदव आसा. धनगर बांदवच न्ही अशे अनेक बाकीचे लोक आसतले जेंचे काही कडेन इलिगल घरां आसतली. परिस्थितीनुसार काही गजाली घडटात आनी तांकां खंय तरी आसरो परमनंट अशें हें करून रेग्युलायज करून तांकां दिवपाची गरज आसा. काळाची गरज म्हणटा अशी. प्रुडंटा खातीर अविनाश जोशी आनी महादेव जोशी. राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्तो रुंदीकरणाच्या कामा वेळार मुरगांव तालुक्यांत येवपी धर्मीक स्थळां मुरगांव उपजिल्लोधिकारी ऑफिसांत चर्चा जाली. 2014 निश्चित केल्ल्या धर्मीक स्थळांतलीं 37 स्थळां दुसरे सुवातेर हालयतले. तशेंच 57 स्थळां हालोवचे नात. 5 काडची पडटलीं. बायणांतलीं 7 धर्मीक स्थळां आदींच काडल्यात म्हूण उपजिल्लोधिकारी उलयलो. उपजिल्लोधिकारी ऑफिसात जाल्ले मिटिंगेक PWD राष्ट्रीय महामार्गाचे तशेंच हेर प्राधिकरणाचे आनी नगरपालिकेचे अधिकारी आशिल्ले. PWD नॅशनल हायवे, PWD रोड नॅशनल हायवे, MPT, MMC ज्यांच्या एरियेन जी रिलिजियस स्ट्रक्चर्स आसा पळय ती आमी 2014 आयडेंटिफाय केल्ली. आतां परत ती थोडी तेंच्यांनी म्हटलेलें काडपाक जाय, थोडी रिलोकेट करपाक जाय, थोड्यांक डिमॉलिश करपाक जाय म्हणून सांगलेलें. तितूंतली ऑलरेडी 7 स्ट्रक्चरां बायणा एरियांतली ऑलरेडी डिमॉलिश जाल्या विच आर इन बायणा स्लम एरिया. सो ऑल टुगेदर आमचे कडेन 5 स्ट्रक्चर अशें आसलेले तितून रिपोर्ट आसलेलो कित्याक काडपाक जाय म्हणून. 57 स्ट्रक्चर आसली ती काडपाची ना म्हणून आनी अरावंड 37 टू बी रिलोकेटेड म्हणून आसलेली. आतां जी कितें रस्तो रोड वायडनिंगाच्या जाग्यान येता ती नॅशनल हायवेन ऑलरेडी काडल्या आनी थोडी अशी आसा ती काडूंक मेळना. एक स्ट्रक्चर रस्त्याच्या मध्य आसा हांगासर ठाणा. ते स्ट्रक्चर म्हणजे क्रॉस आसा थंयसर तो एकांचो मदीं उरतलो तो काडचे ना एकांचे ते. Which pertains to be national highway. So there are areas in municipal limits, panchayat limits, and even CRZ areas where some religious structures are identified. So in my national highway area, there are about 4 religious structures to be identified, which are to be relocated. That meeting was called now because of that, and we have to give the status report in writing so that I will be given. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.
घेऊया एक ब्रेक.